वास्को प्लास्टीक फ्री करपा खातीर मुरगांव पालिका नेटान यत्न करीत आसा। ह्या निमतान मुरगांव पालिकेन बाजारांतल्या विक्रेत्यांक कपड्याच्यो पोतयो वाटल्यो। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सुरू केला आहे की आमचं वास्को आम्ही प्लास्टिक फ्री करतले म्हणून रेझोल्युशन घेतला। आमच्या मध्ये आम्ही प्रयत्न करतात आणि आमचा तो प्रयत्न चालूच असा। हांव तुमकां 100% अशें म्हणजे ना 100% जातलें। आमचो खूब प्रयत्न चालूच आहा आणि आतापर्यंत आमचो 80% तरी जाला, कळ्ळें न्हू। आणि सप्ताक प्लास्टिक फ्री केलो। आता आम्ही चतुर्थी सगळ्यांनी इको फ्रेंडली बरे भशेन करपाची, प्लास्टिक यूज करचे न्हू म्हणून आज आमी सगळीं मार्केटान येयल्यात, सगळीं कावन्सिलर्स, आणि हो स्टँड घेतला। वास्को मार्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान एक रिझोल्युशन घेतलें आसा की आमी वास्को हे प्लास्टीक फ्री करतले म्हणून, आनी आमी प्रयत्न करून सप्ताक जे आसले ते आमी प्लास्टीक फ्री केले। आतां गणेश चतुर्थी आयला आनी आमी सगळे कावन्सिलर मार्केटांत घेवल्ले आहा आमच्या ऑफिसरांक घेवन, आनी सगळ्याक प्लास्टीक बॅग्स आनी पेपर बॅग्स आमी डिस्ट्रिब्यूट करतात। आनी आमकां पयले आमी लोकूय आमकां कॉपरेट करतात। अशें जर आमी सगळे गोंयभर जर अशें आमी सगळे कावन्सिलांनी जर इनिशिएटीव घेवून जाल्यार आमचो गोंय फ्री प्लास्टीक फ्री जातलें अशी आमचे हें आसा, अपेक्षा आसा। सो हांव तुमकां सगळ्यांक आयज ह्या निमित्यान गणेश चतुर्थीची परबी दिता।